आणि आता पुराय खबरो. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. बसकेत खूपशा महत्वाच्या मुद्द्यांचेर उजवाड घालप जाले. सरकारी कामगारां खातीर आता DDSSY सेवेची दारां उक्ती. गोंय सरकारान मोपा विमानतळा खातीर 1.44 लाख चौकण मीटर सुवात सिव्हिल एव्हिएशन खात्याकडेन हस्तांतरीत केल्या. कॅबिनेट मंत्र्यांक तांच्या कामात सहकार्य दिवपाक विशेष OST अधिकारी आनी सल्लागार नेमतले. हे सगळे मुद्दे मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मांडप जाले. RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. वॉटर सप्लाय खातीर एक स्कीम करता आमी. तातूंत भितर रॉ वॉटर जे आसता ताका टाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट तयार करपाक घेतला पयलींशी आनी थंय ट्रिटमेंट प्लांट आसतलो तो पर्वरी एरिया आनी सर्टन एरियान इमिजिएटली इन द विसिनिटी ऑफ पर्वरी एरिया करपाक आमी जागो ट्रान्सफर करपाची अनुमती PWD जागो कडलो आमी इरिगेशनान दिल्लो आसा. सो दॅट दे वील कस्टमायज दे हॅव स्टार्टेड द वर्क. कितले MLD 20 MLD ची पर्वरी खातीर मेनली आनी सम एरियाज ऑफ अदर कस्टमर एक 2 वर्सांत करपाचो प्रयत्न आसतलो. पयलीं जालें बरें. ड्रिंकिंग वॉटर फॉर पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीज एंड सराउंडिंग सर्टन एरिया ताज्या खातीर जमीन जी आवश्यक आसा ती जमीन आमी ट्रान्सफर इरिगेशन डिपार्टमेंटाक केल्या रॉ वॉटर स्टोर करपाक. तातूंतल्यान ताका देखून दीस इज नॉट डिसिजन ऑफ अप्रुवल ऑफ प्रोजेक्ट हॅज ऑलरेडी बीन हॅपन. दीस इज गिविंग लँड. देर इज अ प्रोसिजर फॉर गिविंग पोर्टफोलियोज ऑल्सो. हांवें बरोवन धाडल्यो कितें की राज्यपाल ते प्रोसेस करता आनी एप्रूव करता. एप्रूव करतकच आमचे कडेन परत येता. आमचे कडेन येतकच GAD कडेन वता. GAD नोटिफिकेशन जाता. तें नोटिफिकेशन येतकच तें एक्चुअल इफेक्ट जाता. इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग फ्रॉम दॅट पॉयंट. नाव दीस प्रोसिजर नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 days ऑर समटायम्स 4 days. हांव पयलींच तुमकां सांगून दवरता कारण फाल्यांच नाल्यार बोवाळ की ताका अजून ते खातीर मेळूना. अजुनूय डायरेक्टर पितृपक्षा खाली 15 दिवस थांबलाय अशें सरकारी जमीन जी आशिल्ली थोडीशी ती आमी मोपा एअरपोर्टाक 1,44,000 ट्रान्सफर करपाक अनुमती दिल्या. दीन दयाळ स्वास्थ्य योजना आसा पळय ती सरकारी नोकरांक ऑप्शनल त्यांनी सध्याच्या स्किमीचे किंवा दीन दयाळ स्वास्थ्य योजनेचे ऑप्शन इज विथ देम. दे कॅन चेंज द ऑप्शन एन्युअली बट नॉट इन बिटवीन.